नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साश्टीकार ह्या कार्यावळीक तुमकां सगळ्यांक येवकार. सद्याक एके वटच्यान लोकसभा वेंचणुकेचो राजकीय शिगमो सुरू जालात. ताजे परसय गोंया खातीर हो ह्या दिसाचो जो काळ आसा तो म्हत्वाचो. म्हणजे गोंयांतले वेगवेगळ्या देवळांनी जे पारंपारीक शिगमे आसात, शिगम्याचे उत्सव आसात ते सुरू जाल्यात. आनी सगळ्याकाय दक्षिण गोंयांतलोच अशें न्ही, दक्षिण गोंयांतलो एक व्हडल्यांतलो व्हडलो शिगमो जाका पळयतात तो जांबोलेच्या श्री रामनाथ दामोदर देवस्थानाचो शिगमो, जो मठग्रामस्थ हिंदू सभा हे संस्थे वरच्यान म्हणजे सामकी कितलींशींच वर्सां मनयतात. आनीक फाल्यां ह्या उत्सवाचो जो कळसोत्सव म्हणटात तो फाल्यां गुलाल जांबोलेचो गुलाल फाल्यां जावपाचो आसा. ताजे आमी आदले संदेक मठग्रामस्थ हिंदू सभेचे अध्यक्ष भाई नायक हांचे बरोबर ह्या शिगम्याची एकदा. भाई तुका येवकार गोमंतक टीव्हीच्या हाका. भाई, जांबोलेचो शिगमो आनीक हो गुलाल हो गोंयकारां खातीर एक सामको व्हडलो उत्सवूच, पूण मडगांवकारां खातीर तो सामको म्हणजे कितें, तो काळजाचो उत्सव असो. सो तुजी हाच्यो भावना कितें जेन्ना म्हळ्यार फाल्यां गुलाल, आज तूं म्हजे कडेन उलयता. हांव पयलीं तुमकां हें सांगूंक सोदतां की मठग्रामस्थ हिंदू सभा ही हो शिगमो आतां 110 वर्सां सेलेब्रेट करतात. कारण मठग्रामस्थ हिंदू सभेक आज 110 वर्सां जाता. आतां तेन्ना शिगमो करताले तेन्ना बैलगाडी घेवन लोक जांबावले वताले. तांकां थंय पावपाक सकाळीं भायर सरले जाल्यार रातचे पावताले. मागीर आनी परत येवपाचें नासता. आतां अर्द वरान तूं परत मडगांव थंयच ते रावताले. थंयच शिगमो जातकच धुळपेट बी जातकच ते परत बैलगाडयेर बसून येताले. आतां मडगांवकारांक दामबाब म्हणजे मडगांवकाराचो देव, तो सगल्यांचो देव, पूण मडगांवकारांक तो सामको लागींचो देव. आमच्या घरान एन्सेस्ट्रल हावस थंय दामबाबाचें साल आसा. थंय तर तुमी गेले जाल्यार तुमकां खबर आसा कशी गर्दी आसता सोमारा दिसा. तशें शिगमो हो मडगांवकारांक सामको नंबर 1 रिलिजियस कृत्य आमी करता न्ही ते नंबर 1 शिगमो. दुसरें, दामबाबाक जांबावले व्हरून स्थायीक केल्लो ग्रामस्थांनी. लोक विसरले आसत, ग्रामस्थांनी स्थायीक केल्लो आनी थंय सरावंडींग लोक रावताले. तांकां ते सगळी सेवा दामबाबाली ते करतात. तांचे मोठो हात आसा हातूंत, तांकां महाजन म्हणटात. म्हणटकच दामबाबाक ताका लागून आमकां 8 दीस जांबावले आमकां हो शिगमो करूंक मेळटा. ते एक दामबाबाचें आनी आमचें कशें रिलेशन कितें तें खबर ना. हांव कांय देवा कडेन उलयना, पूण आमकां जें कितें आसा ताचे वयल्यान आमकां कळटा की दामबाबाक मडगांवकाराचे विशीं एक सेपरेट मोग आसा. आनी फाल्यां सामको गुलाल, दामबाबाचो गुलाल. म्हणटकच आमी इतले एक वर्स काडटात आनी लास्टाक आमी पावतात दामबाबाच्या गुलालाक. तो खूब इम्पॉर्टंट. आमकां ह्या वेळार रामनाथ दामोदर संस्थानाची कमिटीचोय खूब हें मेळ्ळा, हेल्प मेळ्ळा. तेन्ना आमकां एक मेजर टेन्शन कितें आसता की तो शिगमो गुलाल बरे भशेन जावपाक. पयलीं ते वयर उबारताले, आपटिताले, मागीर त्रिताल म्हण येताले. 3-3 वर्सांनी कोण ना कोण तरी हें जातालें. मागीर ते प्रसाद घेवन हें करून ते जाग्यार घालून. आतां तशें कांय जायना. लोकूय वयल्यान सकयल कोणाक आपटिना. आनी एक आमची इम्पॉर्टंट म्हणजे तूं गुलाल खेळटना एक खंयचे चली बसून तांच्या म्हऱ्यांतल्यान गेले गुलाल हें फक्त हांगा जाता, जांबावले जाता. भाई, तुवें उदक म्हणलें की पयलीं बैलगाडयांनी वताले. आनी एक तातूंत एक हें आसा की थोडे जाण मडगांव साकून रेल्वेन कुडचड्याचे वताले आनी कुडचड्याचे साकून चलत जांबोले वताले. चलत येताले. हय, खरी खबर. पूण हांकां बैलगाड्यान कित्याक वताले ते तातूंत ती सामान व्हरपाक जाय, शिगमो करपाक ते जाय. कितलेशेच लायनीन वताले अशें आमकां सांगलें गेलां. आमी ते दीस पळोवना. हें बरें पयलींचें. ते आमकां ती हिस्ट्री लोक पयलींचे आमचे जाणटेले सांगतना तांणी आमकां अशें. पूण तूं जो बाबू नायक मठग्रामस्थ हिंदू सभेचो अध्यक्ष आशिल्लो आनीक सगळो म्हणल्यार उत्सव ताजे अंडर जातलो आनी तेन्ना तुंय आसतालो ताजे बरोबर. सो त्यो कितें यादी आसात? यादी आसा. आज हांव हो शिगमो साजरो करूंक शकता
कारण हांव पप्पा बरोबर एक कमीत कमी 15 वर्सां काडल्या आनी हांवें पयलीं 5 ते 6 वर्सां फक्त ताका नोट करीत रावलो कितें जाता तें सुरवातेक पासून हळडुणें तेन्ना पप्पा कितें करतालो थंयच्यान मागीर आमी रोखडे हांगा येताले खंय केणी आमचो मोहीत केणीच्या घराक थंय मागीर ते आमचे सितासवयर हें जातालें देवाचें एक हें जातालें मागीर दुसरे दिसा आमी नाल्ल व्हरताले आनी हांव तांकां नोट करीत रावतालो मागीर थंय पावतकच दामबाबाक भायर हाडपा जाय तें सगळें स्टडी करीत करीत आमी जेन्ना परफेक्ट जालो तेन्ना हांवें पप्पाक सांगलें तुज्या अंडर हांव आतां हें करूंक शकता तेन्नाच्यान हांवें सुरवात केली करपाक वीथ आमचे मोटोग्राम आसता महेश नायक आसतालो नाना आसतालो आज नाना ना मागीर शेखर आसतालो अशें सगळ्यांचें नांव घेवंक शकना अशें असंख्य आमचे मोटोग्रामस्त आसताले जे डेली काम करतात तांचे बरोबर आमी एकठांय जावन हो ग्रूप करून मागीर आमी करपाक लागले ते पूण अंडर पप्पा मागीर पप्पाक जेन्ना दिसलें की ना आपूण आपल्याच्यान आतां जावचें ना तेन्ना ताणें ती सुत्रां म्हज्या हातान दिली वीथ ऑल आमी सगळे एकठांय जावन नवी कमिटी तयार केली आनी आतां आमी म्हाका अजुनूय हें आसा की बाबू नायक जेन्ना तुमचो हें जाता पळय कालो जाता पयलीं नाटकाच्या पयलीं ते हरदास बी घेवन हें करतात तेन्ना बाबू नायक आरत घेवन नाचपी ते अजुनूय म्हजे दोळे मुखार आसा सोमारा दिसा आमचे गणपतीचे हें जाता सवंग म्हणून जाता आनी ते देवकृत्य जाता तेन्ना दामबाब म्हणजे दामू नायक महेश नायकालो बापूय तो जातालो विदुशक आनी पप्पा जातालो भटजी आनी ते नाटक तरेचे तेन्ना कॉमिक्सशें करताले ते आनी आरत करतालो पप्पा कितलींशीं वर्सां म्हणजे एक तेच आतां जातात आतां दामबाबालो चलो महेश आनी हांव आतां आमी करतात ते आज ते सोमारा दिसा ते हिस्ट्री तशीच रिपीट जाल्या आनी तुमचे एक हरदासाची एक हिस्ट्री आसा तो ह्या वर्साक ताका तो बरो ना जालो ना जाल्यार ह्या वर्सा तागेली 50वें वर्स आशिल्लें पूण त्या 2 दीस तो येवन आमचो रायतुरकार त्रिविक्रम बाब रायतुरकार आदोगाद तो येवन गाराणे बिराणी हें बी करपाक थंय उबो आशिल्लो सरप्रायज म्हणजे ताज्यान चलपाक जायना पूण ते थंय हातान जशें हें घेतलें न्ही राप 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 करून उलयत हें करून ते 2 दीस आनी ताणें सांगलें आजूय येतलो म्हणून आपूण आमकां जाय तसले जाणटेले जाय खूब कमी जाणटेले आसा न्ही आतां उरले ते पूण आमकां ताजो हो जाय आदार जाय आमचो तांचो आमकां म्हणटकच तें अजून तो करता आनी 50th इयर इमेजीन कर 50वें वर्स जो मनीस एक हरदासपण करता ताका आतां अकस्मात तो करूंक शकना ताका कितलें वायट दिसता आसतलें तें आनी ही परंपरा ताज्या पयलीं पायणेकार बाब चलयतालो हय शांताराम बाब चलयतालो ताणें कितलींशीं वर्सां केली आनी तसोच शांताराम बाबान हाका त्रिविक्रम बाबाक खंय सांगिल्लें अरे तूं पळया तें हें आपल्याच्यान कशें जातलें पप्पा आनी दामबाब खंय ताजे म्हऱ्यान गेल्ले हें आपल्याच्यान कशें जातलें आपल्याच्यान जावचें ना म्हूण तो कुशीन राविल्लो ना पप्पाक जाण तूं बोडून हाडलो कर तो केलो ताणें आनी भाई तुका एकादी खबर आसतलें काय खबर ना पूण हातूंत भितर जे जांबोले हे सगळें चलता तातूंत भितर हरदास आसा तो कोंकणीन उलयना मराठीन उलयना तो उरलो कानडीन हय कानडीन उलयता सगळें आनी फाट फाट म्हणजे पळोवन न्ही आतां कितें जालें आतां आमचो जयंत आयला फोंडेकार तो भुरगो ताका ऑफकोर्स तोय ताजे त्रिविक्रम बाबा बरोबर आशिल्लो 14 वर्सां थंय रावन ताणें ते स्टडी करून आज तो कांय नाही करून करता कन्नड आनी एक शब्द चुकून आसतना ऑफकोर्स त्या त्रिविक्रम बाब ताज्या लेवलाचेर वचून येवना कित्याक ते 4 फावटूच करतात आज 5 दीस न्ही ताका टायम लागतलो आनी 1 वर्स वतलें पूण हे सगळें कोण करता दामबाब करता आमकां एक टेन्शन येतालें की असो हो जर कोणी जाल्यार फुडें कोण करतलो रे ना जांबावले स्पेशली मोटोग्राम आसता कडेन केन्नाय आमी त्रासान पडटा तेन्ना कोण ना कोण तरी दामबाब हाडून उबो करता तसो हाकात ठाकून उबो केलो सो भाई हातूंत आनी एक हें आसा तें कितें जाण तूं ही परंपरा म्हणजे आमी जेन्ना रनिंग रिले रेसीक बी आसता पळय तसो एक बॅटन एक धांवता आनी दुसरो थंय घेवपाक तयार आसता ही परंपरा एक युनीक टायप म्हळ्यार आनी दुसरें कितें की शिगमो म्हणटा शिगमो म्हळ्यार कितें थंय ते तुगेले जाणटे भुरगे कोण पळयनासतना भुरगीं जाणट्याचें फकाण करतात जाणटे भुरग्याचें फकाण करतात सो असो केन्नाय म्हणजे जांबोले जसो हें दिसता माहोल तसो हेर कडेन दिसना हाजें हें कितें म्हणजे इतलें इवन बाबू बसून तुजो पप्पा
असं ते शिगम्याच्या वेळार ते भुरग्यां कडेन उलयता आसतना अशें दिसतालो की काय न्ही म्हळ्यार कितें दोग जाण अशें बरोबरचे उलयतात काय कितें अशे तरेन सगळें वातावरण आसतालें. खरी खबर हांव सांगता कितें जातालें आमचो शेवटचो प्रोग्राम जाता तो धुळपेट. हय धुळपेट म्हळ्यार कितें जाणा धुळपेट म्हळ्यार कोणें कोणें काम केलें ताजें एक वन ऑफ द तातूंतल्यान सत्कार करतात. कसो माती हे चिकल घालून तातूंत एक साक घालप साक काडून ते तुजेर दवरप. अशें म्हणटात की शिगमो पर्यंत हे दीस तुमी जायते करात जायते करात. शिगमो जातकच इट्स अ डिफरंट स्टोरी ऑल टुगेदर. म्हणजे आमची आतां परां जशी धुळपेट जाली आतां आमी कोणा फोळी मारता गाय मारता हे करता कितें 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 करतात पळय जाणटे कडेन वतना ते अशेंच बरे हातून कसलेच हातून न्हय दुसऱ्या हातून न्हय पूण ते वातावरण अशें आनंदी वातावरण आसता तातूंत जाणट्याकूय कांय पडून वचना तो भुरगो आपल्या कडेन हे करता म्हणून आनी भुरगे बाबा जाणटो आसा म्हूण बाबा रेस्पेदान कुशल ना मजा करुया हे सगळे मजा करुया म्हूण ते एकठांय येता. पूण धुळपेट जातकच न्ही जाल्यार तूं जाणटो हांव भुरगो अशें जाता. हाका लागून एक पयलींच्यान ती प्रथा आसा. आतां पळय तुमी आतां नवट देवाची वरात ताजेर चड उलयना कारण आमी हाजेर उलयले जाल्यार लोक येवचे ना. हांव सांगता फाल्यां जातले ते तुमी मुद्दम येवंक जाय मंगळारा दिसा. नवट देवाची वरात म्हणटा ती तुवें कितलेदां पळयल्या कितले देवळांनी जाता खंय जाता. हाका ती प्रथाच अशी आसा ही वेगळीच प्रथा. आनी जांबोले जो जाता सारको शिगमो म्हळ्यार सुरवात साकून शेवट पर्यंत शिगमो. शिगमो तो आमी करतात तो शिगमो. दुसरे कडेन जाता तें कितें आयलो असो गुलाल लायलो हे केल्यार हे केलें गे तशें न्ही. हो खरो शिगमो दाम बाबालो आनी ते आमच्या जाणटेल्यांनी तो तसोच दवरलेलो तो आमी तसो चालू दवरला. भाई फाल्यां गुलाल जातलो आनीक जांबोलेचे एक खासियत म्हणजे फकत तांबडोच गुलाल वापरतात. दुसरें म्हणटा कॅमिकल्स आशिल्लो हे वापरचे न्ही अशें तुमी सदांच आव्हान करतात लोकांक. तूं आतांचो शिगमो आनीक पयलींचो शिगमो शिगमो म्हणजे आमचो गुलाल हातूंत कितें तुका हें जाता फरक दिसता. आनी मेन म्हणटा एक लोकांकय आयकपाक वाटता सगळो प्रोसेस कसो जाता म्हणजे देवळांतल्यान देव कसो येता माटवान कसो येता मागीर लोक हे कशें करतात तेय लोकांक आयकपाक आवडटलें. कितें आसा आज सोमार गुलाल फाल्यां आज आमचे पयलीं कल्चरल प्रोग्राम्स जातात मागीर नाटक जाता. नाटक सोंपता म्हळ्यार आमकां 5:30 जाता सकाळीं. ओके हां सकाळीं 5:30 रातचे लेट सुरू जाता नाटक. आमी लेट जागोर करप आसता. ओके हां मंगळारा जागोर करप आसता म्हणटकच ते 5:30 सोंपता. मागीर आमी पालकी हाडटात. देवांनी न्हिदपाक जायना लोकांनी न्हिदपाक जाय. शिगमो तो पालकी भायर हाडटात पालकी सजयतात दाम बाबाक भितर हाडटात आनी ती पालकी घेवन आमी भायर रावंड मारून सारके रामनाथा देवळा कडेन येतात. थंय ती पालकी आमी स्थायीक करतात. तुवें पळयलें माटवाक आमच्या शिगम्याच्या माटवाक. हय शिगम्याच्या माटवान रामनाथ देवळा ओपोजीट सारकी ती आमी थंय दवरतात. आनी मागीर शिगमो एक्चुली गुलाल एक्चुली सुरू आमी करतात 3 लोक कितें करतात लोक 2 येतात मारले ते सुरू करतात ते सेपरेट. पूण एक्चुअल गुलाल सुरू जाता जेन्ना आमचो नेम महेश नायक हांव आनी आमचे मोटोग्रामस्त 8-10 जाण तो आमी ते गुलाल घेवन आमी रामनाथ देवळान वता. थंय आरती जाता. आरती जातकच मागीर आमी थंयच्यान दामबाबाल्या पालके कडेन वता ओपोजीट आसता. थंय आमी भट नेम हांव आनी आमचे दामबाबाक गुलाल घालतात. मागीर एक्चुली तो सुरू करप. बरें तें तशें घालें की आमी भायर येतात. ते थंय 3 ते 5:30 पर्यंत थंय लोक गुलाल खेळटात. 5:30 मागीर ती पालकी हालोवन प्रदक्षिणा घालून देवळान हाडून आमी देवळान ती दवरतात. जेन्ना ती थंय दवरली तेन्ना गुलाल सोंपलो अशें एक प्रथा आसा ती. पूण एक तातूंत इतलें बरें आसा की ह्या वेळार पयलीं 10 वर्सां पयलीं तुका हांव सांगूंक सोदतां की एक 10 जाण जर गेले जाल्यार 5 जाणांच्या तोंडाक दुसरोच कलर आसतालो. मागीर आमी वी स्टार्टेड एज्युकेटींग पीपल कित्याक ते तांकां वायट पडटा म्हणून कॅमिकल्स आसता ते तांबडे हळडुवे तसले हातून गेले न्ही गुलालान नासता. पूण ताका लागून आतां तेन्नाचे आनी आतांचे जर तुवें पळयलें जाल्यार तुका 100 एकटो मेळत. आनी तोय बी खंय तो
भायर कोण तरी आसा ताणें ताका लागला म्हूण तो घेवन भितर येता. ओके हां. पूण भितर ना. आतां आमी बसून ते गुलाल विकतात तांकां सकाळीं फुडें आमी सगल्यांक वचून सांगतात. आनी जर तर गुलाल सुरू 2 सुमार तरी आसतना ताजे कडेन आमी ते सील करतात आनी गुलाल जातका परत व्हरून ताका दितात. म्हणजे दे आर नॉट सपोज टू सेल. ओके. ते फक्त तांकां आमी सांगता गुलालूच वीक म्हणून. हे कित्याक लागून करता? पयलीं मागीर दामबाबाक गुलालूच जाय आनी दुसरें लोकांचे हेल्थाक लागून. आमकां कसलेंच हें ना तुमी कसलोय कलर मारलो पूण दीस इज व्हेरी बॅड म्हणून आमी ते वचून ते काडून दवरतात आनी मागीर आशिल्ले तशें परत दितात तांकां. गुलाल जातकच काय मागीर काय कोण हें करना. पण हो इम्पॉर्टंट इतलो आसता दामबाबालो गुलाल की लोक खंयच्यान गोंयच्यानूच न्ही मडगांवच्यानूच न्ही पुरो गोंय आनी भायल्यान आतां कर्नाटका ते लोक कालच्यान आयल्यात. ते दुसरे कडेन रावतात पूण ते तांणी केन्ना हें करूं नाशिल्लें अशें म्हणून ते आतां येतात ते दामबाबालो आमचो गुलाल पळोवपाक. नाजाल्यार ते पिंडिको करताले आनी वताले पूण ना आतां ते आमचे गुलालाकूय येवपाक लागले. आनी ताजे फाटल्यान जे पांट्यार वचून न्हातात हय तोय एक व्हडलो उत्सवूच असो. उत्सव ते आतां कितें जाता थंय पांट्याक एक लेवल आसा एक 20-30-40 मिटरचेर ते आमी हें घालतात बॅरिकेड्स करतात. तुमी ह्या सायडीनूच करपाक जाय. त्या सायडीन इट इज डेंजरस कित्याक ते अकस्मात कोण आसा ते हय आतां ते मागीर ते हें बी जाता बोहरो बी जाता. पूण लोक गुलाल खेळटकच ते पांट्यार वचून न्हांवप म्हणटा ती तांची एक प्रथा जाली. वचून न्हांवकूच जाय आनी थंय गर्दी इतली पडटा. भायर आसा तितले लोक थंय वतात आनी ते इतले न्हांवन मागीर गुलाल वचून पांट्यार न्हांवन आयलो हें अशें आसता. म्हणजे पांटोय म्हाका दिसता वर्सांतल्यान एक दीस तांबडोच जाता मागीर ते परत क्लीन. सो हे आमचे कशें आतां गंगा यमुनेक जशें हें करता तशें हांगचे लोक कुशावतीक वचून हें करतात न्हातात. करेक्ट. भाई आतां हें सगळें जालें आमचो शिगमो जालो. आतां सद्याक चल्ला म्हणटा तो आनी एक चल्ला शिगमो तो राजकीय शिगमो. ओके. आनी तातूंत फकत एकूच संवाद आसा म्हणजे एक जर हरदासूच आसा हो आमचो भटजीच आसा दुसरो विदूशक वचून तयार जाल्लो. हे जर सगळें जर पळयलें आतां हें जर पळयलें ह्या शिगम्या विशीं तुका कितें सांगपाक जाय दिसता तुका? ह्या शिगम्या विशीं म्हाका एक 2-3 नग सांगता हांव. आमचो प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी तो सदांच सांगता की आमकां करप्शन मुक्त भारत करपाक जाय. ओके. आतां पल्लवी धेंपे ह्या धेप्या फॅमिलीन दिले कितले देवळांनी दिले मॉस्कान दिले चर्चान दिले गरीब लोकांक दिले तुगेले इव्हेंट्स जाता ताका दिले खंय म्हूण ना. कोणी वचत तागेर कितें मागूंक गेल्यार तुका ना म्हणटा तें आयकूंक येवचें ना. तांणी केन्ना घेतलें ना. करप्शन फ्री जातलें न्ही जाल्यार पल्लवी धेंपोच कित्याक तें लोकां कडल्यान घेवचें ना वयल्यान बाबा कितें जाल्यार तुका दीत. सो रायट स्टेप पल्लवी धेंप्याक तिकेट दिवन एक. दुसरें म्हळ्यार घेवपाक प्रश्न कित्याक घेवचो ना धेंपेच म्हूण न्ही शी इज रीच. कितले पयशे एकट्याक घेवन दवरतले गरज ना ताका. दॅट इज द सेकंड स्टेप. तिसरें नरेंद्र भाई मोदीन कितें सांगलें 33% बायलांक आतां हांगा ताणें 50% दिलें. 2 सिटांतले एक लेडीज दिले 50% जालें ना. हे सगळो विचार करून आतां तूं म्हणटा तशें भट आयलो विदूशक अजून येवना पूण आमी रावल्या विदूशक कोण तो पळोवपाक त्या प्रमाणे मागीर तूं आतां हें सांगलां तें हातूंत म्हाका भाई नायक चड दिसलो. भाई नायक चड दिसलो आनीक सामान्य गोंयकार कमी दिसलो. कारण कितें जाण तूं मेन म्हणटा ते पल्लवी धेंपेक दिला ती बरी शिकल्या ती हे पूण लोकांक अजुनूय पल्लवी धेंपे सारकें सांगपाचें जाल्यार लोकांक ती अजुनूय आपली अशी दिसना किंवा ती म्हणजे एक पयलीं खंयचेय हें आसतालें वेंचणूक आसताली तेन्ना जो कार्यकर्त्या भितर हें आसतालो पळय उमेद आसताली हें आसताली तशी अजुनूय भाजपाच्या हातूंत भितर दिश्टी पडना. कळ्ळें कितें आसता जेन्ना हांगा पर्रीकार आमचो भाऊ श्रीपाद भाऊ आनी तांचे बरोबर सतीश आसतालो देसाय हो आमचो हय ट्रेजरर हय संजीव सॉरी
तेन्ना लोक म्हणटाले कितें हें भाजप काय तळप रे काय कितें हें कितें चलना कितें काय कोण नवीन आमी बसून फकाड मारताले अश्यो कितल्योश्योच पार्टी आली हें आनी कितें करतले आमी ते जेन्ना आमचे हांगा येताले पळय कलेक्टराच्या मुखार हय ते धरणे धरपा म्हणटाले आनी एक आसताले कितले 2-3 बोकडां आमी कितें म्हणटाले ताका की तुमी सदां हांगा एक सोप्याचे बसात रे कितें फरक पडटा ते आज कितें जालें सांग आज ती पार्टी जाली केदी पार्टी जाली गोंयान आनी इंडियेन तशें पल्लवी म्हणटा तें आतां विरोधक ज्यो आसा तेच हे घालतात की हे कितें रे आतां हाडे खंय लोकां मदीं आयला रे तें आनी हें कितें केलां रे हो कितें करूंक शकतले रे पूण ती एक एंटी पब्लिसिटी करपाची एक स्ट्रॅटजी तांणी घेतल्या पूण तुमी समजता तशें न्ही कितें हांव पल्लवीक सामको वळखता आय नो हर आनी तिणें ऑन द कॉन्ट्री सांगलां की मडगांवान आपूण ऑफीस उगडटले काणकोणान आपूण ऑफीस ते कित्याक करतले ते शी कॅन एफोर्ड आतां जर लोकां कडेन तेन्ना आमचें एक मागणें की ताका एक चान्स दिवन पळयात भाई म्हणून उलयना बीजेपी म्हणून उलयता एक चान्स दिवन पळया न्हय तिका आनी मागीर तुमी पळयात 5 वर्सांची ती न्हय तिणें जर सांगिल्लें केलें ना जाल्यार तुमकां परत चान्स आसा आनी एक प्रश्न विचारता इतले MP जे जाले विथ व्हेरी फ्यू थोडे सोडल्यार ताणें कितें केलें जिखून येतकच आमकां खबर आहा हांव नांव घेना सगळे आमचेच हांव नांव घेना ताणें कितें केलें गोंयाक लागून सो हे जेन्ना असले तरेची एक बायल आमी फुडें काडली जांचे कडेन करप्शन फ्री जातलें तांचे कडेन दीस इज न्यू आयडियाज भुरगें आसा तें आनी ह्यूज एम्पायर आतां न्यू आयडियाज जर ती घालून कितें तरी करूंक शकता लायक वॉट मोदी हॅज डन मोदीन केलें न्ही ते 10% शी म्हाका दिसता शी वील डू इट म्हणून लोकांक आज तें परकी दिसता राव पयलीं हें जावनी न्ही टिकेट कन्फर्म जालीच आतां फॉर्म भरून फॉर्म भरतकच मागीर कळटलें न्ही मागीर ती लोकांक भेटली तेन्ना लोकांक कळटलें कितें फरक तो काल जामावली आयली ती कितले जाणांनी म्हारी आमकां खबरूच ना इतली अशी लोकां कडेन मिक्स जाता म्हणून बट शी मिक्सीस वीथ पब्लीक कित्याक फर्स्ट टायम न्ही तें इट वील टेक लिटल टायम सो आतां भट आतां न्हांवपाक गेला आनी वचून विदूशक तयारूच जावना न्ही तो जातलो काय ते ताणी ते सोडून दितले ते म्हाका खबर ना पूण त्या विदूशकाचे विशयी कितें सांगपाचें आसा बी विदूशकाच्या विशयी ताणी जर एक कॅन्डिडेट दवरलो जाल्यार लीड आमची 60-70 हजारान येतली ताणें जर दुसरो कॅन्डिडेट बरो दवरलो जाल्यार आमचे 30-40 हजार पूण जिखप हें शुअर कालचे एक एग्जाम्पल दिता आमी CM आशिल्ले सगळे सुभाष आशिल्लो मागीर बाबू आशिल्लो आमी थंय रावले तेन्ना भट गाराडे घालतना ताणें एक अशें म्हळें की अशें आसा ताका ती जिखपाची संदी ती आमी राव जिखपा संदी न्हय लीड वाडोवपाची संदी आमचे CMाक खूब आवडलें वी आर कॉन्फिडंट ऑफ अवर विक्ट्री नॉट बिकॉज शी इज BJP नो हांव वतना तिका पळयतना दुसरे भशेन पळयता एक बरी चली आनी श्रीमंत चली लोकां कडेन करप्शन फ्री गोंय करतलें अशें म्हाका दिसता सो वी वॉन्ट पब्लीक टू सपोर्ट हर सो ह्याच हाजेर आमी ही चर्चा थांबयतात भाईन आतां एक सामकें ऑप्टिमिस्टीक कशें हाजेर हें केलां की जरी पल्लवी नवी आसली तरी मेन म्हणटा ती नव्यो जेन्ना नवो येता तेन्ना आयडियाज नव्यो येतात सो एक जालें दुसरें म्हणटा तें तूं म्हणटा तसो की हें आतां आमचें म्हणजे राजकारण एक इतलें सकयल लेवलाचेर पावलां की लोक पळयता आसतनाच ह्या आनी हातूंत भितर कोण पडपाचें काय म्हणटा ह्या हळशिकेक कोण अशें हाचे वेळार पल्लवी सारके जेन्ना एंटरप्रिनर्स किंवा ह्या भितर येतात ही एक म्हणजे आमच्या कोतान एक बऱ्याची गजाल म्हणजे ना ही हे इतले हळशीक न्ही हे निवळ करपाक जाता अशे तरेचें एक वातावरण म्हणजे अशें जेन्ना कॅन्डिडेट येतात तेन्ना दिसता म्हळ्यार आतां फुडें जिखतली किंवा तूं म्हणटा तसो की आतां एखादी कार्यकर्ते बेजार आसतले फाल्यां ते अप टू आनीक 4-5 दिसांनी किंवा हे जाता कितें परत तो पयलींचो जो उमेद आसा ती येतली सो हे जरी सगळें आसलें तरी एक हें म्हणटा की यंग आनीक अशें एन्थुजियास्टीक जर उमेदवार फुडें आयले जाल्यार
एक आमचे हाका सगळे राजकारणाक किंवा हाका एक बरी दिशा मेळपाक शकता हें आमी मान्य करपाक जाय. आनीक जर पल्लवी जिखून आयली जाल्यार ती हे करपाक शकतली अशें तिचे आज वरचे जे काम पळयलें जाल्यार दिसून येता. सो ह्याच हाजेर आमी ही हांगा चर्चा थांबयतात आनीक म्हणटात की कोणी कोणाकय वोट मारात हें करात पूण जो आमच्या गोंयाक आमच्या गोंय प्रश्न सोडयतलो आनीक गोंयाक खऱ्या अर्थान राष्ट्रीय स्तराचेर ताजें रिप्रेझेंटेट करतलो अशा मनशाक निवडून दियात इतलेंच आमी हांगा मागतात. आनीक सगळ्याक म्हणटात देव बरें करूं. फाल्यांच्या गुलालाची तुमकां आजच्या दिसा परबी आनी भाई तुकाय परबी कित्याक फालची गुलालाची फालचे गुलाचे एक मठ ग्रामस्थ हिंदू सभे तर्फे हांव सगळ्या मठ ग्रामस्थांक दामबाबाचे भक्तांक आनी जे फाल्यां येवपाचे आनी सगळ्याक आमंत्रण दिता तांणी फाल्यां येवन गुलाल बरे भशेन खेळचो आनी विसर नासतना 11 वरांचेर रातचे आमचे नवरदेवाची वरात म्हणून एक देवकृत्य जाता ताका रावून घरा वचचें आनी शिगमो येता योग्य फुलोवचो हाजेर सगळ्याक देव बरें करूं. पळयत रावात गोमंतक TV.